कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसली जावं ताचे पवित्र नांव हरसली जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आतल्या काळार रायाळ कुळयो गांवार राजवडकी चलयतल्यो आमी वाचलां आनी हेच्या त्या सुवार्थें ते हेरोद राय एक राय जावन आसलो आनी त्या काळार हर एक राय एका संगतीन म्हणी प्रवीण जावन आसले फेमस थोडे तांच्या मिलिटरीक विशेष जावन आसली त्या दिकेन भोंवतण्याच्या लोकां थंय गांवां थंय दाड घालताले जिखताले आनी थोडे राय उलोवच्यान हुशार आसले आनी अशें पट्टी विविध रितीन करून वशेत पूण एकलो राय आसलो तो नावाडदीक जाल्लो ताच्या जिणयेंत कोणाकच ताणें वायट करूंक ना कोणाकच ताणें लुकसाण करूंक ना कोणाकच ताणें जिवीशी मारूंक ना सगळां थंय मोगान जियेलो सगळ्याच्या काळजांत तो रावलो कित्याक ताच्या बोटांत आसली एक भांगाराची मुदी आनी ती मुदी ताका हर एका घडये जागयतली कशें ताच्या मोतींत केदाळा वायट चिंतना येतात ती बोटांत आसली मुदी ताका बीग दितली टायट जातली दुखयतली आनी तो वेळ ताका कळटालें हें चिंतप सारकें न्ही हें रॉंग चिंतप हें पाड चिंतप आनी तो ताचें चिंतप बदलितलो केदाळ ताका वायट ताळण्यो येताल्यो तक्षण ती मुदी बीग जातली दुखयतली हें समाने आनी अशें विविध रितीन भाव भयणीनो ती मुदी ताका जागयतली अन्याय करूंक सोडिनातली कितली बरी मुदी न्ही गी तुमकां जाय गी ती मुदी वगेत रावल्यात बीग दोनची नाका न्ही गी मुदी जाय बीग दोनची उगडासाडची मुदी जाय गी तुमकां सगळ्यांकी जाय म्हाकाय जाय न्ही गे ती मुदी मेळ्ळ्यार कितलें बरें कुमसार जायजें म्हण आसा रेतेरेक वचोचें म्हण आसा हांगा हेजें म्हण ना आमी सगळी भाग्यवंत पवित्र जावन उरते हांव ही मुदी आमकां हर एकल्यांक जाय म्हूण बगता भावा भयणीनो ही मुदी आसल्यार आज आमच्या कुटुंबांनी असलें असमाधानांतलें कोण ना ही मुदी आसल्यार तेणे बॉम्ब फुटोनातलें कोण ना ही मुदी आसल्यार कुटुंबा भितर जिवीशी मारिनातलें कोण ना पूण उडास वरा देवान हर एका मनशाक आचेवरनी वर्ती मोलादीक मुदी दिल्या हर एकल्या कडेन आसा पूण भांगाराची मुदी न्ही बोटां घालची मुदी न्ही तें जावन आसा आमच्या मनान मतींत आसचें एक दायज तें जावन आसा कॉशेड कॉन्शियन्स अंतस्करण भावा भयणीनो जर आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती केली 24 वरांत थोडो वेळ आमच्या कोशेडदाक आमी कान दिलो थंयसर देव उलयना देव पुसपुसता कुमसारांत पळय व्हडल्यान सांगतात गे हांवें पोटी मारल्यात ना हांवें पोटी मारल्यात देवी आमच्या अंतस्करणांत उलयता अळे पुता तें रॉंग तशें न्ही सारकें न्ही उलयता पूण आज आमी सबार जाणां भायल्या आवाजाक
वा आमच्याच तोंडांतल्यान येवच्या आवाजाक हेरांनी दिवच्या आवाजाक तो ताळो आमी धांपून सोडला, तो ताळो बंद जाला. त्या देखून आमच्या अंतस्करणाचो इन्नर वॉयस म्हणटा तो दैवीक ताळो आयकूंक आमकां वेळ ना जाला. त्या देखून आमी म्हणटा पळय पळय ताच्या दोळ्यांत रगत ना, रगत नातले बरी करता, पळय पळय हे धरून काळज असो पत्राचें काळीज ताचें म्हणटा. कित्याक जो कोण देवान दिल्लें तें कोशेड अंतस्करणाचो ताळो आयकनासतना डिसिशन घेता, त्या प्रकार जियेता, त्या प्रकार धग दिता, कश्ट येता, तसल्यांचें काळीज धरून जाला, तसल्यांचें काळीज आज पत्राचें जाला आनी तसल्या मनशाच्या दोळ्यांत रगत ना जाला. त्या देखून मनीस मनशाक कश्ट येता. वय बाबा भयणो, आयच्या सुवार्तेंत आमी पळोवच्या पयलें नियाळच्या पयलें आयल्या वारस आमी पेपरांनी वाचलां, टिवीनी पळयलां, एका दुवेन बापायक जीविशी मारलें घडीत. आयकलां गे तुमी? आपणाची धूव एका चल्या सांगाता मोगार पडली आनी बापूय ताका प्रोत्साव दिनातलो. आनी ह्या संदर्भार ही दोगांय सांगाता येतात, घरा भितरच सांगाता रावतात, बापायक जीविशी मारून उलपावन घर उलपयतात आनी ते म्हणटा म्हाका तो जाय. चिंता हें कोशेर असो ताळो आयकल्लें चेडूं वय जाल्यार वा चेडो जाल्यार कोणीय जावं दी, चेडूं चेडो म्हणचे न्ही, आमी मनशां आमी तशें करता गी? बिलकूल करना. त्या देखून बाबा भयणो, कित्याक आमचें कोशेड आज आमच्या लागीं उलयना? कित्याक आमच्या अंतरंगांत आमच्या त्या अंतस्करणाचो ताळो आमकां आयकना? तें सत न्हय म्हूण कित्याक आमकां सांगना? कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरांतावन जायते पटी पयस वेता, पवित्र जिणयेंतान आमी पयस वेता. त्या देखून बाबा भयणो, देवाचें उतर आमचें तें आसलें मेळ्ळें कातरून उडोवंक शकचेंच आसलें. त्या देखून हेब्रेवाच्या त्या पत्रांत बरयलां, देवाचें उतर क्रियाळ क्रियात्मक दोनधारीच्या तालवारी बरी कातरूंक शकचेंच आसलें. त्या देखून आमचो तो अंतस्करणाचो ताळो आज आयकूंक थंयसर बंद पास आसात. त्या देखून इजाया प्रवादीच्या त्या अवस्वरांत ग्रंथांत अवस्वर 59 वाक्य 2 आणि 3 म्हणटा, देवा आणि तुजे मदें वा तुमचे मदें थंयसर एक पातकाचो तो दोरो आसा आनी तो आमी पासलोवन घालूंक जाय. त्या देखून देवाचो ताळो आमच्या अंतस्करणांत आयकना. त्या देखून सवर्ण आमी बेंडूंक जाय आत्मीक संगतीनी बाबा भयणो. आयच्या त्या सुवार्तेंत पळया, सतानी तेचें जिवीत जियेल्लो, सोम्याक वाट तयार करूंक आयिल्लो, एक सादे जिणी जियेल्लो, रानांत तो आसलो आनी तो गांवांक येवन त्या लोकांक कोटीजिनी सांडूंक विशेष रितीन मिसांव करतलो आनी येवन हेरोद्रायाचे पातकी जिणी ताका उखल धरलो. आनी ह्या संदर्भार ते हेरोद्राय हेरोदियस आनी त्या तांच्या त्या चलयेक कोशेड दड्डें जाल्लें, कोशेड पत्राचें जाल्लें आनी ह्या संदर्भार दैवीक ताळो तांकां आयकूंक ना. आनी ह्या संदर्भार ते वचून ह्या देव मनशाक ते जिवीशी मारतात. वय मगचनो, आज पवित्र सभा स्थानीक जुवाच्या मार्तीरपणाचो उगडास करता आसतना आमी एक घडी बरी चिंतया, एक स्थानीक जुवान त्यागाची, भक्तेची आनी समाधानाची जिवीत जियेलें ताका कश्ट मेळ्ळे, मार्तीरपण मेळ्ळें. आमच्या इजिनींत तशेंच आमी जायते पटी बरें करता, मागणें करता, कश्टा वयर कश्ट येतात, पूण आमचे वरवीं फुडें ह्या संवसारीक जियोन देवाच्या कृपेन वाडोवन जियेल्या हर एकल्याक कश्ट मेळ्ळ्यात, पूण कश्टच तांकां मेळूनात, कश्टा उपरांत जैत मेळ्ळां. त्या देखून आमी कश्टच पळोवन रावचे नाका. कश्टा उपरांतलें जिवीत जैताचें, समाधानाचें, दोदोसक्याचें हें आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी आमचें जिवीत आमी बऱ्या रितीन जियोवया. विशेश जावन भाऊ भयणो, आयच्या सुवातेन 4 व्यक्तित्व आसात. ते जावन आसा पयलें स्थानीक जुवांव. हाचे तावन आमी कितें शिकचें? हाचे तावन आमी शिकचें इतलेंच, केदाळा देवाक आमी खालती मान घालया. केदाळा आमच्या पवित्र स्नाना मारीपात एक भवार्थाचें देणें मेळ्ळां. केदाळा पवित्र स्नाना मारीपात आमी अशीर वाट धरल्या, कुर्साची वाट धरल्या, बाचावेची वाट धरल्या, त्या वाटेनच सोमकोवया. देव आमकां राखता, ताचे तावन हेंच आमी शिकया. हेरोद्रायातान कितें शिकया?
अंतस्करणाचो थाळो आयकनासतना वायट निर्धार घेता. नितीवन मनशां लगाड काडटा. त्या देखून आमी तशें करचें न्ही. आमच्या जिणेच्या खंयच्याय हंतार खंय निर्धार घेवंक आसतना म्हज्या शिकपा वरवीं म्हज्या जानवया वरवीं आमी निर्धार घेवचे नाका. बगार खंयचेय निर्धार घेवचे पयलें 1 मिनट थोडे दांपोवन म्हज्या अंतस्करणाचो थाळो आयकोवया. हांवें आज निर्धार घेवचो सारको आसा गी ना गी म्हणून म्हज्याच काळजा मनांत अंतस्करणांत उलोवच्या देवा लागीं विचारया. देव आमकां सांगतलो. ताच्या पयलीं आमी मागणें करून विचारया. हेरोदियस आपणाच्या कुडीच्या आशे खातीर हेरांच्या अस्खतकायेचो फायदो जोडटा आनी आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंता. आमचे मदें जायतीं जाणां आमी आसा भाऊ भयणो. हेरांक आमी मुखार घालन हेरांच्या खांद्यार बंदूक दवरून आमी फार मारता म्हणटा. तशें करचें आसा. तशें करन आमी भाग्यवंत जावचें नाका. भायल्यान आमी भाग्यवंत जावचें नाका. भितरल्यान आमचें भाग्यवंतपण आमी दाखोवया. त्या देखून हेरोदेसान केल्लें बरें न्ही. आमी हेरांच्या अस्खतकाय दोदोसकाय जोडची नाका. आमच्या अस्खतकायांत आमी बरेंपण करूंक प्रयत्न करया. आनी हेरोदेसाची त्या चलयेतान कितें शिकया. जें कितें अपेक्षीत हांव, जें कितें करता हांव, जें कितें विचारता हांव तें हांवें सारकें गी म्हणलें वरवणी करया. हें म्हाका गरज आसा गी. हें हांव कितें विचारतां, कितें म्हाका जाय तें म्हाका खरो संतोश दिता गी. वा म्हाका खरो संतोश मेळटा पूण ताका कश्ट दिता जाल्यार म्हाका तें नाका म्हणलें आमच्या जिणेंत आमी निर्धार घेवया. ह्या येवकरिस्तान जेजू म्हाका आनी तुमकां मेळटा. तो जेजू आमकां स्वाखुशेन आपणाकच बली भेटोवन मासा रक्तान ताणें आमकां धुलां नितळ केलां, पशान केलां. हो जेजू म्हज्या आनी तुमच्या काळजाक येता आसतना जर म्हज्या आनी तुमच्या अंतस्करणाचो थाळो तो बंद जाला, आयकना जाल्यार परत तो एक्टीव करून दी, एक्टिवेट करून दी. आनी ह्या घडयेंत हांव हर एका वेळा हर एका घडये तो थाळो आमकां त्या बाबार्थाच्या वाटेन सोमकून व्हरून दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. Yesu balka naman tuka, Yesu balka vandan tuka, besawam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samal dovo, besawam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samal dovo. Jesu barka naman tuka, Jesu barka vandan tuka, besawam chergal walay kurpeza, vengin tuja sada samandava, besawam chergal walay kurpeza.